ಎಲ್ಲಿ ಹೆಂಗ್ರೆ ಹಳ್ಳಿ ಕಂಪ್ಲೇಂಟ್ ಗರಜ್ ನಾ ಯಾಕೆ फाल्या 10-12 मळ्यात नोटीस पावतले सगळे क्लियर सांगता दिसतो या सगळ्यांच्या हळदी कंप्लेंट सरपंच त्या सेक्रेटरी सांग पळे सेक्रेटरी all the comunidades comunidades all the villages are present here एकदा सेक्रेटरी सांग सगळे ग्रामस्थ विलेजर्स हांगा प्रेजेंट आसात टुडे बिकॉज ऑफ दॅट इलिगल कळ्ळें मरे नोट डावन आज ग्रामसभे मोठे इश्यू झाले तुमचं इलिगल कन्स्ट्रक्शन झालं म्हणून किती असते एक्चुअली ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे आसा न्ही ते आमच्या कमुंददीच्या जागेच्या म्हणजे शिमेर पडटा आमचो नंबर जे काबार जाता थंय तांचो नंबर चालू जाता जे कोण घेतला आनी आतले ती जमनीक इलिगल कन्स्ट्रक्शन जे पळय चालू आसा जे केलां ताका डेप्टी कलेक्टरान ऑर्डर दिल्या डेमोलिश कर म्हणून आनी आमगेले डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मारगांव डिस्ट्रिक्ट कोर्ट टू मारगांव हांणी तांकां दिल्या की ऑर्डर केल्या की ते डेमोलिश करचें म्हणून पूण आज पर्यंत जवळ जवळ वर्सभर जालें पंचायत डेमोलिशच करना तर म्हणून आमी आज क्वेश्चन रेज केलो बाबरे आमी गांवची लोक हांगा तो थंय इलिगल स्क्रॅप कडेता जस्ट लायक कितें म्हणटा थर्माकोल वगैरे कडेता हें हांव पर्सनल वचून पळयलां जाल्यार हे आमचे थंय आमची सकल शेतां आसात हे आमची गांवकऱ्यां माल आनी तें गांवां भितर पडटा तेन्ना तूं डेमोलिश कर म्हणून तूं तें डेमोलिश कर म्हणून कितें ही आतां ऑर्डर आयल्या ताका जवळ जवळ वर्सभर जालें तर तांची रिक्वेस्टी लागून सरपंच डेमोलिश करनासतना दवरता आज आमी कितें सांगलें की तूं विदीन 15 days ती दोनी स्ट्रक्चरां डेमोलिश कर एज पर कोर्ट ऑर्डर ताणें आमकां हें दिलां एश्युरन्स दिला विदीन 15 days आपूण डेमोलिश करता म्हणून ताका वाट बी खंयची ताका वाट म्हणल्यार अशी ताका आनी सेपरेट वाट ना जे कोण पळय 38/2 आनी 44/2 अशें कितें घेतला पळय ते ताका मेन रोडासान एक्सेस ना सो ताणें आमकां विचारां घेवन बी ती जमीन घेवना आनी तांकां ते आतां इलिगली आमगेलेतल्या कमुंदादीर लँडांतल्यान जी आमची जवळ जवळ 20,000 स्क्वेअर मिटर आसा त्या लँडांतल्यान वताले आमी रस्तो बंद केल्यार पसून ते जबरदस्तीन ते कोण तरी मनीस ते रोडांतल्यान वता गाडी व्हरता आनीक आपल्याली तुगेले ये जा करतात आनी सगळें तातूंत भितर इलिगल चल्लां आनी हे जे इलिगल कन्स्ट्रक्शन आनी जे तो कितें ते पोल्युशन जावपाचें ते पळय थर्माकोल कडेता एक शेड घातले ताणें ते सगळें आमगे रोडांतल्यान करता सो आमी पयर ताका ऑब्जेक्शन हाडलें आनी आमी कितें केलें हे पयलीं ऑब्जेक्शन हाडिल्लें ते आयकनासतना गुंडगिरी करपाक लागले म्हणून पयर आमी परत कितें केलें 2 दीस फाटीं 15 ऑगस्टाक आमी हें हाडलें डोजर हाडलो आनी आमच्या रोडां भितर ट्रेंच मारली सो ट्रेंच मारता ताणें पुलीस कंप्लेन घेवन पुलिशे व्हेले आनी पुलिसेन सांगलें तांकां तुमगेलो हो इशू हांगा सॉल्व जायना जमनीचो आमकां फक्त क्रिमिनल लागता तुमगे जमनी इशू आमकां लागना तेन्ना तुमी डेप्टी कलेक्टरान आपूण तें वर्क करता म्हणून केस अशें आज आमी सरपंचाक सांगलां की आमगे जमनींतल्यान इलिगल जें वता तें बंद जावपा जाय तूं ते स्क्रॅप यार्ड कितें आसा तो बंद जावपा जाय आनी इलिगल कन्स्ट्रक्शन विदीन 15 days ते मोडटल म्हणून ताणें आमकां एश्युरन्स दिला सरपंच शालवान 6 शालवान पंचायतीन ग्रामसभा आशिल्ली आनी ग्रामसभे इशू आहलो की उमदार जमीन आनी एक इलिगल कन्स्ट्रक्शन केल्लें कोणें आनी ताका रोड नाशिल्लो सो ते इलिगल कन्स्ट्रक्शन म्हणल्यार तो अब्दुल केदर लिंगंबर म्हणून केस चलताली उमदादानी तो एप्लिकंट ताका आमी पंचायतीन डेमोलिशन ऑर्डर काडली तेन्ना तो स्टे म्हणून एप्लाय करूंक गेलो हायकोर्टान रेट परिशद घातलें पूण ते स्टे हाडूना आज 6 म्हयने जाले आमी फक्त रावताले आनी आज स्थानकांनी ते आमगे कंपोनंट ऑफ देवस्थान
ते पंचायती ग्रामसभेक येयले आनी थोरले तेणें क्वेश्चन मांडलो बाबा वॉट इज द स्टेटस ऑफ ते इलिगल स्ट्रक्चराचो हो तांकां आमी सांगलो आनी आमी इमिजिएट ताका आतां डेमोलिशन काडटले कित्याक तरी स्टे बी कांय हाडूना ना डेमोलिशन केन्ना जातलें डेमोलिशन म्हळ्यार आमी आतां काडटा ताका आमचे हाले घेवन 15 दिसां भितर आमी मातशें हाय आमचे एडवोकेटा हें करून काडटा कित्याक आमी काडूंकच पडटा कित्याक ऑलरेडी पयलीं काडलोलें ताका आमी आनी ते इल्लिगल शेड बांदल्या की तुमकां तेका नंबराची शेड बांदल्या तेणें ताका आतां तेका 2 मजले आहा तितून तो लुगार घेवन शेड इलिगल बांदले आमी ताका कांयच परमिशन दिवना आमी पळोवपाक गेले तेन्ना स्टेप यार्डस केला सगळें बुरशी करून दवरल्या ताका एक्सेस रोड म्हणटा ना मेन रोड टू एक्सेस इज अ प्रॉपर्टी ऑफ कोमुनिदाद त्या कोमुनिदादीन कितें केलां तेणें एक्सेस आहा तो फोडला आनी ब्लॉक केला ते उपरांत तेंचेर म्हाका दिसता ते म्हणटा प्लॉट केला तेणें ह्या कंपोनंटाचेर केस करून तांकां कोर्टान हेतून वयले कंप्लेन ताका लागून ते चाळोवन येवन आमचे ग्रामसभे आयज मुद्दम म्हण येयल्ले बाबा तुमी कितें दिला ग्रामसभे ताका परमिशन आमी सांगलें आमी कांयच प्रॉब्लेम परमिशन दिवना म्हणून इल्लिगल शेडा नंबर बी दिला तुमी कितें कांय दिवना दिवपाक जाय आसा EHN जावं कसलोच नंबर दिवना ताका आता ते आमी ताका इमिजिएट आतां नोटीस काडटा आनी आमी हें करता आता ते वाटेक लागून जे ट्रेंच मारून दवरला तेंचे हे जे देवस्थानाचे लोक आसात या कोमुनिदादाचे लोक आसात तेंचे म्हणणें की तुमी तांकां लायट दिल्ल्या म्हणून ना ती लायट पळय म्हणटा ती जेन्ना हेल्थांतल्यान एक लॉ हें काडलो गव्हर्मेंटान एक कायदो काडलो तेन्ना म्हाका खबर ना एक्झॅक्ट पूण ते हेल्थांतल्यान तेमी लायट आनी उदक घेतला इतलेंच आमी कांयच दिवंकच ना गार्बेज बील आहा गार्बेज कलेक्शनाचो इश्यू जालो तेजे कितें मत गार्बेज आमी स्वता आमी सेक्रेटरीन पळयले आहा ते इलिगल जी शेड बांदल्या पळय ते सरावंडींग सगळे एंटायर गार्बेज आहा ऑलमोस्ट खूब आमी ताका आतां इमिजिएट हें करतले कितें इलिगल कितें बंद करतले